गोयच्या 2 सीटांत सुमार 74% मतदान, उत्तरेत 72.32%, दक्षिणेत 75.74%, हातून पोस्टल मतांचो आस्पाव ना. 16 उमेदवारांचो फुडार, ईव्हीएम आनी सिलबंद 4 जुनांक निकाल. निमाण्या खिणामेरेन मुख्यमंत्र्याचो दक्षिणेत तळ साश्टी काणकोण मेरेन ऑपरेशन लोटस, तेवटेन साखळे रिकॉर्ड मतदान, उत्तरेत लाख, दक्षिणेत 60,000 आघाडीचो दावो. लोकसभेच्या तिसऱ्या टप्प्यात प्रधानमंत्री मोदी धरून हेर फुडाऱ्यांचे मतदान, 93 सुवातां खातीर वेंचणूक, 1351 उमेदवार, 10 राज्यां, केंद्रशासित प्रदेशांनी मतदान. भौमा हायवे विस्तारा आड आंदोलना उपरांत आंदोलक मतदार म्हणटा 70% काँग्रेसी वटेन, आमदार मंत्री गोविंद म्हणटा आंदोलनाचो मतदारांचेर परिणाम ना. गोंयांत लोकसभेक तृतीयपंथी मधु गुप्तान केले मतदान, मतदानाचो हक्क मेळिल्ल्यान खोशी. गोंयांत 150 तृतीयपंथीय तांकां वेंचणूक पत्रां दिवची म्हणून मागणी. आणि गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेक नव्या मतदारांचो बरेपैकी प्रतिसाद, नवे मतदार सकाळी फुडें उमेदीन मतदानाक, फुडारा खातीर उमेदीन मतदान.